मगळ भाऊ बहिणीनो, करेजमाची लांब तयारी जाल्या उपरांत या पवित्र स्नान घेवंक तयार करच्या उमेदवारींक उद्देशून सांत आगुस्तीन ही बरीशीं उतरां आमकां सांगता. आतां तुमी संभ्रम सो हो संभ्रम हो तुमचोच मिस्तेर. आमी संभ्रम करचे मिस्तेर आसात न्हय, जावं येवकरिस्त, जावं हे कुमसार, जावं हेर कितें आमच्या आत्मीक संगतीक, आमी हे संभ्रमचे संभ्रम ह्या मिस्तेर दुसरे बायले या आमी भायर तावन हाण केल्ले तसले न्हय, हे आमचेच मिस्तेर म्हणटा सांत आगुस्तीन. बायले म्हळ्यार चिंत्या हेर धर्मान तावन आमी हाडिल्ले, ह्या बेस्टेन्स सांस्कृतीक नमुन्याचे न्हय, ह्या देवाच्या होगळापाचे मात्र न्हय, आमचेच. जाल्यार हो येवकरिस्त आमचो मिस्तेर कसो जाता? आमचो मिस्तेर कसो जाता? येवकरिस्त यज्ञ ह्या बलिदान जेजूचें, जेजून भेटयिल्लें तें, आनी गुर्तांनी ताणें निमाण्या ब्रेस्ताराक करून दाखयिल्लें आमकां. ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले मात्र न्ही, उपरांत उंडो मोडून आनी वायन आपल्या शिसां मदें वांटून घेवन ही म्हजी कूड ताणें म्हळी, हे म्हजें रगत, आनी आमकां येवकरिस्त स्थापून दिलो. तो जेजूचो साक्रामेंत, जेजून घडोवल्लो तो. पूण सांत आगुस्तिनाची उतरां सारकीं तर आमचो कसो तो साक्रामेंत जाता? हे आमचोच मिस्तेर तो कसो जाता? आमी थोडें गुंडायेन चिंतलें जाल्यार हातूंत एक थोडो अर्थ आसा. आमच्या यज्ञांत या आमच्या बलिदानांत या आमच्या लितुर्जीत हांव न्हू हेरां थंय ह्या हेर धर्मांतय जावच्या बलिदानाक मस्त फरक आसा. थंयसर एक यज्ञ भेटोवचो जावं पुरो एक फारीकपणाच्या रुपार, पूण हांगा आमी आमचोच मिस्तेर जेजूच्या मिस्तेरांत सांगाता संभ्रमचो. हाका लागून आयची वाचपां आमकां मस्त गरजेची हो मिस्तेर समजूनच्या खातीर, ह्या शब्दांचो अर्थ आमी समजूनच्या खातीर कसो हो यज्ञ ह्या मीस आमचें जाता. एक दोन सक्ती हांव सांगूंक सोदतां आयच्या वाचपांत. हांव जेजू आपणा विशांत साक्ष दिता. ताच्या पयलीं एक सवाल. आमी सगळे एक आवय बापायक जल्माल्ली आसा. आतां कोणीय आमकां येवन तूं तुज्याच आवयक तुज्याच बापायक जल्माला म्हणलो गुर्त खंयचो आसा, हाका साक्ष खंय आसा, विटनेस खंय आसा म्हळ्यार त्या मनशाच्या सवालाक तुमी हांसनात? हांसता हांव. कित्याक ह्या सवालाक अर्थ ना. तूं खंय धांवन आयलाय म्हळ्यार हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत धांवन आयला. गांवनूय आमी विचारचो खंय धांवन तूं आयलाय म्हणटा आसतना आवयच्या गर्भांत धांवन हांव आयला. पूण सांगता ताच्या की चड साक्ष आमकां दी म्हळ्यार आमी खंय धांवन दिवची. पूण आयच्या सुवार्थेंत जेजूक ते साक्ष दिवंक विचारतात. खंयच्या विशयान साक्ष? जेजूक खंयच्या विशयान साक्ष? हाका कालचें वाचप गरजेचें. आज तुमकां खंय घरा वेळ मेळ्ळो जाल्यार ही सुवार्थ परत्यान वाचूंक प्रयत्न करा. जुवांवचो अध्याय 5. आयचें वाचप वाक्य 31 तावन सुरू जाता. पूण कालच्या दिसा आमकां पवित्र सभेन वाचप दिल्लें, थंय जेजू उक्त्यान परगट करता आपूण बापा तावन आयिल्लो. देखून जर तर आमकां कोणीय सांगता आमच्या भोंवतणी चड करून हांवें एक दाखलो दिवंकूच जाय. हाच्या आदी एफ टी शर्मा वेळार हांवें सांगलें अशेंच. थोड्या वर्सां आदी 1-2 वर्सां तावन 3 वर्सां तावन आमच्या भारत सरकारान त्या मनशा वयर निर्बंध घाल्लो आसा. हांव दाखलो सांगूंक सोदतां कित्याक त्या मनशान बायबला विरोधूच सांगल्लें. ताका लागून हांव सांगतां. जाकीर नायक म्हणलो एकलो आसलो. आतां थोड्यांक पाद्र्यापणी हांगा सांगलें म्हणटा आसतना वचून इंटरनॅटान सोदची सवय आसूं. हो भारताच्या थंय हांगा वचून हजार भुरग्यांक ह्या लोकांक ताची शिकवण दिता आसतना चड करून टिका करची. जावं हिंदू धर्माक जावं क्रिस्तांव धर्माक टिका करून आपणाचें वोट शिजोवचें ताणें.
हेरांची टिका करची. आनी त्या वेळार एपटी म्हाका ताणें सारकें सांगलें उडासा, क्रिस्तांवांक ह्या बायबलांत जेजून केदाळच आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगलें ना. तो एक प्रवादी म्हूण आमी मानता, पूण तो देवाचो पूत म्हूण ताणें केदींकच सांगलें ना म्हळां ताणें. आनी आमच्या तल्या साद्या लोकांक कितें जाता, हो एक बायलो मनीस येवन बायबला विशयांत इतले इतले पुरो सांगता न्ही म्हणटाना ताणें सांगिल्ल्यान कांय सतत जाता म्हूण चिंतात. तरी पूण आमी कित्याक वचून बायबल उक्ते करना? काडा, सांजू वांसो वांजेल काडा, अध्याय 5 काडून वाचा. आनी जेजू कशें कडक उतरांनी सांगता, आपूण सर्गींच्या बापात हांव आयिल्लो म्हणून. देखून हांवें त्या मनशाक नीट सांगचें, हे गाळ दिवनूच म्हणल्या बरी हांवें म्हणयेत, कित्याक आमच्या विरोध धर्मा बेश्टेंच उलयता आसतना तुजे कितें दोळे फुटल्यात? उपरांतले आमकां खंय जावन घडोवन गुंतून सांगूंक जाता, बायबलान सांगूंकच ना म्हणून. हांगा जुवांच्या सुवार्थेन नीट सांगलां न्ही जेजू देवाचो पूत म्हणून, तें कित्याक दिसना? आतां आंधळेपण, कुरडेपण आतां मात्र न्ही, जेजूच्या काळारय आसलें. देखून जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणटाना ह्याजू देवाक सोसूंक जालना. देव निंदा उलयलो म्हणून ताचेर बदलाम घालच्या खातीर ते ताका सांपडावंक पळयतात आनी हाका साक्ष कया म्हणटात. जेजून साक्ष दी जय पडली. आतां एक विपारी आस म्हूण बघना, हांवें तुमकां सुरवेर सवाल केलें, तुज्या आवय बापायक जल्मा लाय म्हूण साक्ष खंय आसा? आनी त्या वेळार आमी कितें म्हणटा, सायबा तुका साक्ष जाय जाल्यार हांवूच आसा हांगात, हांवूच म्हज्या आवय बापायक जल्मालो, देखून हांवूच न्ही गे साक्ष. हांवें काणी घडोवन सांगून हांव जिवो मनीस, हांव हांगा आसा, हांवूच एक साक्ष जाता. ताच्या उपरांत जावं पुरो म्हज्या भोंवतणीची सांगतात, तो त्या मनशाक जल्मालो, त्या आवयक त्या बापायक जल्मालो, ती साक्ष दितात. ताच्या की व्हड साक्ष खंयची? म्हजी आवय बापायच. तिंच म्हणटात न्हू आमचो पूत वो, हे आमचे दूव. देखून जेजू आयच्या सुवार्थेन तेंच करता. जेजू पयलें सांगता आपुणूच साक्ष. जो देवांच्या चिंतपा प्रकार साक्ष दी जाय जाल्यार उण्यार उणे 2 जाण तरी आसूंक जाय आसले. द्वितीय पुस्तकांत अध्याय 19 सांगलां अशें, खंयचोय तुजेर गुन्यांव हांव मानता आसतना थंय एक तोच मनीस त्याच मनशाची साक्ष पावना, एका मनशाची साक्ष पावना, 2 मनशाची साक्ष आसूंक जाय. कित्याक एका मनशान खंयच्याय प्रभावार फोट म्हूण सांगयेत, 2 मनशांची साक्ष आसूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, हाची सुरवेली उतरां पळया, म्हजेच विशयांत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. कित्याक जो देवा प्रकार ते ओपून घेनात. आपणान एका मनशान आपल्या विशयांत साक्ष दिवंक जायना. आतां आनी एका मनशान साक्ष दिवयेत की परत्यान जेजू तांकां गुन्यांवकार करता. तुमी व्हड प्रवादी म्हूण मानतात न्ही जुवां बाप्तिस्तान, त्या जुवां बाप्तिस्तान सयत म्हाका साक्ष दिल्या. ताच्या उपरांत आनीक जेजू मुखार सून वेता, हांवें करची ती बरीं कामां म्हाका साक्ष दितात. निमाणें आपणाक धाडुल्लो देवूच हाका साक्ष म्हणटा जेजू. आतां जेजू लागीं हे साक्ष विचारूंक कारण कितें? साक्ष विचारूंक कारण कितें? आयचें पयलें वाचप, लोकांचें गमन आजून देवा थंय येवंक नातल्लें. लोक कुणा सोदता. लोकांक आजून जाल्यार आमी जेजू क्रिस्त येवन 2000 वर्सां उतरलीं, आजून जाल्यार आमी कुणा गुर्त कोण अजापा करता म्हणटा आमी धांवता ताच्या फाटल्यान. आयचें पयलें वचप म्हाका साक्ष. देवान वर्त्यांतली वर्ती अजापां केली. पळया, देव कित्याक रागार जाता? देव शिणता ह्या रागार जाता. कित्याक? इतली असर्यां ताणें करून दाखयली. इजिप्तांत लोक कश्टून आसुल्लो, तांकां थंय हांव सुटयलीं. फाराव्याक ताणें शेवटयलें. फारावो इतलो इजिप्ताचो इतलो व्हड राय तो, ताका ताणें नाश केलो. तांबड्या दर्यांतल्यान ताका उतराशें केलें. मरता आसतना तांकां मान्ना दिलें, ताणें उदक दिलें. इतलें सकड केल्यार
आतां उपादेस हाडूंक मोईजे पर्वता गेला म्हणटा आसतना लोकांची मीत मिरवण वेता, सोंसणीकाय मायाक जाता. कित्याक आमकां सदांय खुणा करून जावंक जाय, गुर्तू जावंक जाय, गुर्तू जावंक जाय. लोक कितें करता, तांचे आसले बंगार शिंगार ओट्टू घालून एक वासरूं करता आनी ताका देव म्हणटात. ना सोंसणीकाय पळया लोकांची. म्हाका हें सांगा, आमच्या मदीं कितलीं जाणां ह्या देवाच्या उतर परगटणेंत ह्या येवकार आल्तारीच्या येवकारिस्तांत जेजू खरोच हजार आसा म्हूण आमी फाती येता. कितलीं जाणां फाती येता आमी? म्हळ्यार आमकां हात वयर घालचें नाकात. आमी एक सवाल विचारचें, कितलीं जाणां आमी खरेपणी फाती येता? एक सवाल थोडे हिकमतीन हांवें घालचें. ह्या आल्तारीर व्हडांतलें व्हड अजाप जाता, व्हडांतलें व्हड या म्हणटा हर एका इगर्जेच्या आल्तारीर हर एक फावटी मिसाचो यज्ञ भेटयत आसतना तो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता. हें देवाचें उतर परगट करतना भगवंत अमृजान सांगच्या बरी हांगाय आमच्या कानांत देवाचें उतर वतलां, ताचें मांस आनी रगत आमच्या कानांनी वतलां म्हणटा तो. पूण आमी कितले जण खरेपणी फाती येता? फाल्यां हांव सांगता, वो थंय द्वारा लागीं ह्या रस्त्या लागीं कोणी एकलो म्हणटा जेजूच्या नांवी जावं पुरो जेजूच्या नांवी हांव वसर्य करता, थोड्याक उठ म्हणटा, धांव म्हणटा आनी कितें कुर्ड्याक दीस हांगा जेजूक सोडून आमी पुरो थंय धांवतले. हांव कोणें मॅजीक केल्यार आमी सोडून थंय धांवतले. हांव आमचें सैम तें इज्रायल पोरजे बरी, तांच्या मुखार देव आसा, तांच्या मोगान तांकां तो उपादेश दिवंक येता आनी ताच्या भितर आमचे भांगार शिंगार पुरो ओट्टू घालून वासरूं करून ताका देव केला. हीच सुवार्ता जुवांवची सुवार्ता अध्याय 5 घरा इलोस वेळ मेळ्ळ्यार अध्याय 6 आसा. जेजू म्हणटा हांव तो जिविताचो उंडो. पूण जेजून केन्ना म्हळें हांव तो जिविताचो उंडो? लोक ताका म्हणटा तुवें तेजें मांस आमकां दिवचें कशें? कशें तुवें आमकां तुजें रगत वांटून दिवचें? आनी हें आयकल्लेंच जायते ताच्या मदले शीस तांच्या मदले सोडून धांवून गेले. आनी जेजू निमाणें जावं पुरो बेजाराय निसारता, तुमी म्हाका सोडून वेतात गी. आमी करचें तेंच. त्या देवानी विचारल्या बरी जेजू आमकां साक्स खंय आसा, तूं देवाचो पूत म्हूण विचारता. भाव भयणीनो, तितलें मात पावना. मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें, सांत आगोस्तीन म्हणटा हो आमचो मिस्तेर. आज जेजू कडेन साक्स विचारच्या बदलाक आमी ती साक्स जावंक आसा. आमी ती साक्स जावंक आसा. हेरांनी आमकां पळयत आसतना खाली आमच्या नांवान मात्र न्ही, आमकां क्रिस्तांव नांवां मेळ्ळ्या ताका लागून आमची नांवां पळयतना आपोआपीच म्हणटात तूं क्रिस्तांव गी म्हूण. आमच्या करण्यांनी आमकां जीव दिल्लो बाप आसा, सर्गींचो बाप. आनी सा पावलो रोमाकारां बरोवन सांगता आमकां ताणें आब्बा बापा म्हणचे बाग फावो केला. त्या बापाक आमी हेरांक साक्स दिवंक आसा. त्या वेळार मात्र आमी खरे क्रिस्तांव जातले हांव. नांतर जो देव परचे बरी आमी कुणा विचारतले हांव, साक्स विचारतले हांव. देखून जावं आयचें मिसाचें बलिदान आमकां एक उगडास करून दिवंक एक गुर्तो. आमी जावन आसाव ती परजा जेजू सारकी. आमच्या बऱ्या करण्यांनी, आमच्या चिंतपान, आमच्या समजणेन या आमच्या भावार्थान आमी हेरांक साक्स दिवंक आसा. तितलें मात्र न्ही आसतना देवातय गरजे भायर आमी साक्स विचारची न्हय. कित्याक जेजूच आमकां वर्त्यांतली वर्ती साक्स आनी ताणें करून दाखयल्लें अजापां असर या ताच्या की चड करून ताचेंच बलिदान आमकां वर्ती साक्स.